Eureka, Eureka. I found it. I found it. प्रितीच्या भाव भयणीनो, ही उतरां जावन आसा फामाद उतरां. इस्कॉलान ल्हान आसतना शिकप शिकतना ती कथा आमकां सांगलोली. आर्किमिडीज नांवाचो एक फामाद गणित विज्ञानी म्हळ्यार मॅथमॅटिशियन. एका दिसा खंय तो टबांत न्हातालो आनी आमी जाणात न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅविटी, जें कितें वयर उडयता तें सकयल पडटा. फाटल्या कांय शेंकड्यांनी तें सोदून काडलें जायत. पूण हो मनीस जेन्ना ह्या टबान न्हातालो ताणें अणभवलो की ते उदकांत जेन्ना तो न्हाता तो आपुणूच वयर येवपाक लागलो, उफेपाक लागलो. त्या वेळार ताका कळून येता की उदकाक कसली तरी शक्ती आसा, बळ आसा जी उरपाटे वाटेन वेता, पत्ती वेता. द प्रिंसिपल ऑफ बॉयन्सी ताणें त्या वेळार सोद केली. आनी अशें सांगतात की तो इतलो उमेदीन बोल्लो, इतलो खुशाल तो जालो, वगूत आनी करूंक ना, भायर सरलो, उठलो आनी लोकां मदें धांवून गेलो आनी युरेका युरेका ही उतरां ताणें म्हटलीं, आय फावंड इट, आय फावंड इट. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत जुवावाचे 2 शिस्ते जुवावान धाडलेत वसात ताचे फाटल्यान. आनी जेन्ना जेजू फाटल्यान ते वेतात, जेजून तांकां विचारलें कितें जाय, तुमकां कितें जाय. ताणें म्हळें, राबी तूं खंय रावताय. जेजून जबाब दिलो, यात आनी पळयात. आनी ते वेतात जेजू फाटल्यान आनी थंयसर जेजू बरोबर ते रावतात. भाव भयणीनो, चड वेळ न्हय, तो दीस ताचे बरोबर रावले म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. सांजेची सुमार 4 जालोलीं आनी थंयसर जेजू बरोबर जो अणभव थोड्याशा वेळान ताणें घेतलो, आख्खें जिवीत तांचें थंयसर बदलून वेता. जिविताची दिशा वेगळीच जाता. तांणी अणभवलेल्या अणभवान इतली तांची खुशालकाय, इतली उमेद वाडटा. ही खुशालकाय ताणें आपणाक धरूंक जावंक ना. आंद्रे वेतलो धांवून आनी आपल्या भावाक सांगतलो, आय फावंड इट म्हणटा ते भाशेन, वी हॅव फावंड हिम, वी फावंड हिम. आमी सोदून काडलो, आमकां तो मेळ्ळा. युरेका युरेका म्हळ्यार मागलोलो जो मेसियास येवचो आसलो, पुस्तकांनी ताची खबर बरयल्ली आसली, भासायल्लें आसलें, बाकीत केल्लें आसलें, तो आमकां मेळ्ळो. ही तांची खुशालकाय. भाव भयणीनो, ही तांची इतली खुशालकाय, इतलो अणभव पुराय जिविताक तांकां तो पावलो. जेजू बरोबर 3 वर्सां ताचो पाटलाव करून उपरांत संवसाराक आख्ख्या ते वेतलेत, जोडी मणिशी पडटलेत, जाणान ते पिडापीड भोगची पडटली, प्राण दिवचो पडटलो, मरूंक जाय, जेजून सांगलां सगलें. तरी पूण हे उमेदीन खुशालकायेन भरून ते आख्खे संवसारभर वेतलेत, कित्याक तांचो अणभव जेजू थंय वेगळेच तरेचो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, भाग्यवन फ्रांसीस सावेराचो बी अशेंच घडलें. इनायस द लॉयल ताका जायते फावटी सांगतालो, एका उतरान जावंक ना, एका दिसान तें जावंक ना. ताणें घोडयेक पोत्तून पोत्तून ताका सांगलें आसतलें, देवीक अणभव दिवंक वावुरलो आसतलो. पूण ज्या दिसा ताणें खुद आपणें जेजूक अणभवलो, हो उजो ताच्या काळजाक पेट्टा. आनी त्या दिसा थावन सगळें जिवीत जेजूक तो भेटयता. संवसारभर हांगासर गोंयांत येवन हो धर्म, हो भावार्थ तो आमकां दितलो. ह्या जेजूक जो उजो जेजूचो ताच्या काळजान पेटला, तो आमकां सगळ्यांक दितलो. आनी आयज पासून ताच्या उज्याची ऊब आमच्या काळजांनी भरलेली आसा. ताच्या रक्ताचो घाम जो ताणें वारयला, तो एका गोंयकाराच्या शिरांनी आमच्या क्रिस्तांवपणान तो आमचे भितर, आमच्या रक्तान तो धांवता. जो भावार्थ ताणें उचाल्लो, तोच भावार्थ आमच्या पुर्वजांनी आमकांय शिकयलो. तो उच्चारूंक आमकां व्हडवीक आनी अभिमान भोगता. देवानी ती व्हडली मिला केली की ताची कूड हांगासर आयज पासून आमकां दवरलेली आसा.
ही व्हडली मिलाक भाव भयणीनो आमच्या पुर्वजांनी मानून घेतल्या, आमी मानून घेतात. आनी अशें आमकां सांगताले की ताणें आमचें गोंय ताणें सांबाळलेलें आसा. तो आमकां राखता, तो आमकां सांबाळटा. हाकाच लागून तो काल आयज आनी सदांच जातलो आमचो गोंयचो साहेब. तो आमचो गोंयचो साहेब जे आमी सदांच मानून घेतलेलें आसा. भाव भयणीनो, क्रिस्ती जिवीत म्हळ्यार हेंच. क्रिस्तांवपण म्हळ्यार हेंच. क्रिस्ती जिवीत म्हळ्यार आमचो धर्म फकत आमी परगटप, हो धर्म आमी पाळप असलें न्हय. क्रिस्टियन लायफ इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग अ प्रॅक्टिसिंग कॅथलीक, बट इट इज अबाउट बीइंग अ लिव्हिंग कॅथलीक, एक्सपिरियन्सिंग कॅथलीक. आमी अणभवूंक जाय, आमी आमचो भावार्थ जिवंक जाय, आमचो धर्म आमी जिवंक जाय. मोगाचो धर्म तो दुसऱ्यांक वायट कोत्तलो न्हय, पूण दुसऱ्यांक बरो कोत्तलो धर्म जेजून आमकां दिल्लो आसा. ह्या भाग्यवंता उदेशी तो आमी जिवंक जाय. आनी आयज बरो विशय विचून काडलेलो आसा, देवीक अणभवुया, अणभव घेवया आनी दुसऱ्यांक जेजूशी हाडुया. भाव भयणीनो, 2 भाग ताका आसात. पयले सुवातेर आमी अणभवुया आनी हो अणभव घेतलोच जाल्यार आमी तो दुसऱ्यांक दिवंक पावतल्यांत, दुसऱ्यांक जेजूशी हाडूंक पावतल्यांत. नाजाल्यार आमचें शीन जावचें ना. तुमकांच न्हय, आमकां पासून पाद्रींक हें भोव गरजेचें की आमी जेजूच्या अणभवान दर दिसा वाडूंक जाय. तेन्नाच आमी तो तुमकां दिवंक पावतले. नाजाल्यार आमचें शिनूय तें घडचें ना. आमचें शीन ना, दुसऱ्यांक दिवंक जावचें ना. उगडास आसा, सिमनारींत आसतना आमचें शिकप आमी कोत्ताना आमी म्हणटात जायते फावटी सिमनारींतलें शिकप मातशें जड आसता अशें म्हणटात. अशें एकलो आमचो सिमनारी शिकता शिकता तेच्या माथ्याचे केंस जडत रावलेत, खड्डो जायत वेतालो. कोणे तरी ताका सांगलें, एक बरो दोतोर आसा म्हणून, ह्या दोतोरागेर वच, केंस येतलेत तुका. म्हणून त्या दोतोरागेर ताणें अपॉयंटमेंट घेतलें आनी दोतोरागेर गेलो. पूण ज्या दिसा दोतोराच्या रुमान तो भितर सरलो, दोतोराक पळयलो, थोंटाक जालो आनी पोत्तून गेलो, कित्याक दोतोरूच खड्डो आसलो. आनी ताचें म्हणणें कितें काय, तो म्हणटा ताचें शीन ना जाल्यार आपणाक आनी कितें दितलो तो. ओत्मीक म्हळ्यार भाव भयणीनो, हें मात सारकें लागतलें. आमचें शीन अणभव ना जेजूचो जाल्यार आमी तो दुसऱ्यांक दिवंक जाय, घेवंक, ताका मान दिवंक. अणभव वेगळेच तरेचो. हांगासर वय जेजू मेळटा, ह्या जेजूक घेवन, हो भावार्थ घेवन आमी घरा येतात. दुबावना म्हाका दुसऱ्या कडेन तो भावार्थ बऱ्या उतरांनी कोरण्यांनी आमी वांटतात आसतलो. पूण भाव भयणीनो, क्रिस्ती अणभव घेवंक दोनूच उपाय तुमचे मुखार दवरता. पयले सुवातेर मागणें. आमी तेच कोत्तात, आमी मीस कोत्तात, सगळें कोत्तात खरें, पूण पर्सनल प्रेयर, खासगी मागणें एक एकल्याच्या जिवितान गरजेचें. ती जावं तुजी 10 मिनटां, जावं तुजी 20 मिनटां, घडोच ना तुजें शीन जाल्यार वाणपण करून 5 मिनटां बसून, पूण ती चुकोय नाकाय. तो तुजो वेळ खासगी मागण्यान चुकोय नासतना तुज्या देवाक दी. ह्या संबंदान आमी जिवंक जाय भाव भयणीनो. जायते फावटी आमी म्हणटात 10 मिनटां कितें म्हणून मागणें करपाचें देवा लागीं, कितें म्हणून मागूंक. जेजून भाव भयणीनो मागणें कर म्हणून पवित्र पुस्तकान सांगलोलें आमकां मेळना, मागणें करात. पूण एक मात, जेजू दोंगरार एकसुरे सुवातेर वचून रातभर मागणें करतालो. देवा लागीं कितें उलयतालो काय तो? देवा लागीं फकत देवीक अणभव तो घेतालो. संबंदान ते जियेतालेत. आमी जाणात, 2 जाणां मोगयां तर एकामेकाक भेटलीं जाल्यार 1 वर, 2 वर, 3 वर, 4 वरां, कितलीं वरां ती बरोबर आसूं, कितें उलयतात खबर ना, पूण एकामेका बरोबर बसूंक वाज तांकां येना, बेजार तांकां येना, कित्याक एकामेकाच्या मोगान संबंदान ती आसतात. अशे भाशेन कोण तरी म्हाका सांगतालो, म्हाका खबर ना ती. भाव भयणीनो, अणभव हो देवा लागीं वेगळेच तरेचो. देवा थंय 5 मिनटां वा 10 मिनटां तूं सारशी खासगी देव आमचो बाप ताचेशी बोज, ओगेपणान तुजो वेळ सार. हें जातलें तुजें ओगेपणाचें मागणें संबंद देवा लागीं तूं जोडटलोय. देवाक तूं चुकय नासतना अणभवतलोय. आनी दुसरो उपाय जो आमकां गरजेचो तो म्हळ्यार
दुसऱ्याक जेन्ना तूं भेटताय ताचे भितर देव पळय. तो कितलोय वायट आसूं बरो आसूं ताचे भितर तुवें देवाक पळोवंक जाय, देवाचो रूपकार पळोवंक जाय. कोणूय जावं तो जेजून बऱ्यांक पातक्यांक सगळ्यांक बऱ्या उतरांनी ताणें पाचारलें, बरें केलें. आनी आमी तर जेजूची देख आमी दिली जाल्यार समेस्तांक सगळ्यांक बऱ्यांक वायटांक बऱ्या उतरांनी आमी पळयलें जाल्यार, बऱ्या उतरांनी आमी लेखले जाल्यार बऱ्यो कोन्यो तांचे थंय आमी करूंक पावतलीं. आनी तेन्ना की तुजे भितर देव ती पळयतली, जेजूक ती पळयतली. आनी हे भाशेन विशयाचो दुसरो भाग आपोआप घडून येतलो. ती देवाशीन लागून येतली, लागीं येतली. भाबणीनो, हीच कृपा आयच्या दिसा आमचे पासत आनी समेस्तां पासत आमी मागुया.